वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो मातसो डिफरंट आसा, मातसो न्ही खूबच डिफरंट आसा। जशें की हांव एवरी मंथ तुमच्या खातीर Q&A व्हिडिओ बी घेवन येता पळय, जेतून तुमचे कांयशे क्वेश्चन्स आसता, डाउट्स आसता जे म्हाका क्लियर करपाचे आसता, म्हाज्यो थोड्योश्यो गोष्टी आसता, म्हाजे कांयशे थॉट्स आसता जे म्हाका तुमच्या मेरेन पावोवपाचे आसता, ते सगळे हांव त्या व्हिडिओनी कवर अप करता। बट आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो त्या Q&A व्हिडिओच्याहून टोटल असो डिफरंट आसा। केन्नाच अशें चिंतून नाशिल्लें की हांव ह्या टॉपिकाचेर व्हिडिओ जो आसा पळय तो करतले अशें म्हणून। तर एक्चुअली जालें कितें जाणा, हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो करपाच्या फाटल्यान की तुमकां हांव न्ही एवरी टायम जेन्ना Q&A बी करताले पळय तेन्ना सांगतालेच की जे कितें तुमचे क्वेश्चन्स क्वेरीज आसता त्योच हांव क्लियर करता, जे कोण वायट उलयता नेगेटिव्ह उलयता ते हांव हांगासर सगळे डिस्कस करना अशें म्हणून। बट काही लोक असे आसा जेंकां न्ही इग्नोरन्स जेका आमी म्हणटा पळय, जेंकां आमी इग्नोर करता पळय ती भाशा तेंकां मातशी सुद्दां कळना। तेंकां न्ही तेंच्याच भाशेन तेंच्याच उतरांनी तेंचेच वर्ड्स जे आसा पळय ते यूज करून जेन्ना पळय तेंचे कडेन आमी उलयता पळय तीच लँग्वेज तेंकां कळटा। सो खूब टायम जालो, खुबश्यो गोष्टी ज्यो आसा पळय त्यो हांव इग्नोर करत आयिल्लें। बट म्हटलें ना पुरो आतां खूब जालें, नाका पाशेस काडपाक। आणि जितले हांव पाशेस काडटा, जितले हांव उगी रावता पळय न्हू तांकां अशें दिसतालें की ना आपूण कितें तरी खरें उलयता म्हणून हें उगी रावता। जावं आपूण म्हळ्यार जो नेगेटिव्ह उलयता पळय तो मनीस असो चिंततालो हय आपुणल्यान सारकें उलयलें म्हणून ते उगी रावले, तेजे कडेन आन्सर ना आमकां रिप्लाय करपाक, तेजे कडेन कांयच रिप्लायच ना म्हणून ते उगी आसा, आमी खरें उलयलें न्ही ते आनी तेजेर कितें उलयतले अशें करून थोड्याची जी आसा पळय ती समजूत जाली। तर म्हटलें ना उलोवप गरजेचें। जो मनीस फोट उलयता पळय ताणें 10 खेपी अशें करून उलोवन दाखोवप। म्हटल्यार कशें आतां एक मनीस आसा ताका जर ताणें 10 खेपी उलोवन दाखयलें, एकूच गोंयची फोटींग ते सांगता पळय न्हू मनीस, ती जर 10 खेपी उलोवन दाखयलें ते मुखाल्ल्या मनशाक बीन ती थोडो टायम जालो की आयकून मागीर पटपाक लागता। कित्याक की हांव तेजेर कांय एक्सप्लेनेशन दिना न्ही अशें म्हणून म्हटलें आयज ह्या टॉपिकाचेर न्ही डिस्कशन करया। डिस्कशन इन सेन्स अशें ना की हांव हेजेर म्हाजें एक्सप्लेनेशन दिता एंड ऑल अशें कांयच ना। जस्ट न्ही म्हाका तुमचे मेरेन जे म्हाजे बरे व्ह्युअर्स आसा, जे म्हाका समजता, जेंकां खबर आसा इग्नोरन्साची भाशा म्हळ्यार इग्नोर कित्याक लागून करता, ते जे मनशाक खबर आसा तेंचे मेरेन म्हाका न्ही ते जे उलयता आनी तेंचे जे डिस्कशन एंड ऑल आसा पळय ती हे तुमच्या मेरेन पावोवपाचे आसले म्हणून म्हटलें की आयज आतां ह्या टॉपिकाचेर व्हिडिओ करप खूब गरजेचो आनी हांव व्हिडिओ जो आसा पळय तो करतलें अशें म्हणून। इतलो टायम खूब इग्नोर केले, खूब अशें करून एवॉयड करत रावलें, बट आतां अशें म्हाज्या मायंडान येयलें की ना आतां खूब जालें, आतांच्या आतां म्हाका हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो करपाक जाय। सांजची न्ही आतां ऑलमोस्ट 6:30 सुमार जाल्या आनी जस्ट हांव आतां हांगासर व्हिडिओ जो आसा पळय तो करपाक बसलां। कांयच प्रॉपर प्लॅनिंग ना, कितें तुमचे कडेन उलयतलें कितें म्हाका कांयच खबर ना, बट म्हाका फक्त म्हाज्या मायंडान जें कितें आसा तें तुमच्या मेरेन पावोवपाक जाय। म्हाजी मायंड जें आसा पळय ती म्हाका फ्री करपाचें आसा आनी सदांच तेच तकल्यान घेवन बसून बी कांय उपयोग ना न्ही अशें म्हणून म्हटलें चल जो व्हिडिओ जो आसा पळय तो करया आनी एकदाच्या हितूंतल्यान भायर सरया अशें म्हणून, नाका तेच परत गिरोवपाक अशें म्हणून म्हटलें चल ओके अशें म्हणून। एवरी टायम जेन्ना हांव असो करून व्हिडिओ करतालें पळय तेन्ना हांव केन्ना तुमचे कडेन रफ उलयनाशिल्लें, केन्नाच कसलेच वर्ड जे आसा पळय ते यूज करनाशिल्लें, बट म्हाका न्ही आयज म्हाजी मायंड जे आसा पळय खरेंच एकदम फ्री करपाचें आसा। तर सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार न्ही हांव जें कितें करता, जशी म्हाजी लायफस्टायल आसा ती म्हाज्या मर्जेन आसा, म्हाज्या घोवाच्या मर्जेन आसा। जें कितें हांव म्हळ्यार करता, जे कडेन खंय वता, जशी म्हाजी लायफस्टायल आसा, जशें हांव भोंवता, म्हाजे भोंवपाची स्टायल म्हणा, म्हाजे उलोवपाची स्टायल म्हणा, म्हाजे कपडे, ड्रेसिंग सेन्स सगळें न्ही म्हाज्या घोवाक खबर आसा। सगळें तेज्या मुखारच जाता जें कितें जाता तें। म्हाज्या घोवाक कांय प्रॉब्लम ना, म्हाजो करता धरता म्हाजो घोज तो जोडटा तो मोडटा, जे कितें हांव पयशे उडयता, जे कडेन खंय हांव खर्च करता ते तेजे कुस्तार करता, तेणें म्हाका केन्ना एक उतरान कांयच ना म्हणून ना। सो हांव अशें तुमकां सांगता, रिक्वेस्ट करना, अशें तुमकां सांगता की जर तर तुमचे खंयच लॉस जायना म्हाका लागून, तुमचे जर खंयच लॉस जायना, तुमकां जर खंयच कसलोय त्रास जायना म्हाका लागून, जाल्यार तुमकां उलोवपाचो कांयच रायट ना। उलोवप गरजेचें ना तुम्ही जे हे पळय अशें करून नेगेटिव्ह कमेंट एंड ऑल करता बीन, म्हाका न्ही तेजो रुपयाचो बीन असो हे ना, काय पडून बी वचूं ना तेज्या तुमी अशें करून कितें उलयलें केलें म्हणून। ती तुमी तुमचीच एक हें आसता म्हणटा पळय इमेज आसा पळय ती तुमी रिफ्लेक्ट करता म्हाज्या कमेंटा थ्रू।
अशें ना की तुम्ही जे कितें कमेंट करता ते तुम्ही म्हाका लागून कमेंट करता आनी हांव एकलेच रीड करता अशें समजनाका। जे कोण म्हाजे व्ह्युअर्स आसा पळय ते बीन ते कमेंट रीड करता आनी ते तुमच्या कमेंटाक हांवें रिप्लाय करचे पयलीं न्ही म्हाजे व्ह्युअर्स म्हाजे सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते रिप्लाय करता। सो तेजे वयल्यान तुमी चिंतपाक जाय की आपूण बाबा उलयता ते म्हाज्या एकल्या मेरेन पावना। तुमची जी मेंटलिटी आसा तुमचे जे पळय नेगेटिविटी आसा पळय न्हू ती 10 लोक पळयता कळ्ळें न्ही। तेका लागून उलयता आसतना मातशें तोंड सांबाळून उलयात। जे कितें तुमी उलयता करता पळय न्हू ते सारकेंच मातशें चिंता आपूण कितें उलयता बाबा आपूण हें कितें टायप करता। आपल्याक जर हे वर्ड्स आपल्या वांगडा यूज केले जाल्यार आपल्याक कशें दिसतलें हें तुमी एकदां चिंतून पळयात। आय थिंक न्ही हांवें न्ही अशें करून नेगेटीव कमेंट्स उलोवप हें करप तेजेर न्ही एकूचदां व्हिडिओज आसा पळय तो केल्लो। आय थिंक मोर दॅन अ इयर जालें। ताच्या नंतर हांवें चिंतलेलें की केन्नाच व्हिडिओज आसा पळय तो करपाना अशें म्हणून। हांव हांगासर तुमचे कोणाचे कमेंट्स जे आसा पळय ते फ्लॅश करपाना कोणाची नांवां घेवचें ना बट जस्ट तुमकां न्ही म्हाजो रिप्लाय असो म्हणून सांगता की म्हाका न्ही तुमचो रुपयाचो बीन कांय अशें पडून वचूना। तुमी कितेंय म्हणा कितेंय करा म्हाका कांयच फरक पडना बट उलयता आसतना तोंड सांबाळून उलया। जर तर तुमकां उलोवपाक कळटा आनी तेजो रिप्लाय म्हाका तुमच्याहून बरे भशेन दिवपाक कळटा। जितली रफ लँग्वेज तुमी यूज करून जो कमेंट करतात जे टॉन्ट मारता पळय तेका तेज्याहून डबल रफ लँग्वेज म्हाका यूज करपाक कळटा बट इतलेंच की म्हाका म्हाजें लिमीट जे आसा पळय ते क्रॉस करपाचें ना तुमच्या लोकां खातीर। जे कितें उलयतात ते सारकेंच उलयात। तर जे कोण म्हाजे आतां रेग्युलर व्ह्युअर्स आसा पळय ते म्हणटले कितें जालें कित्याक तुमकां तर कांय खबर ना न्ही की कितें जालें कोणें कितें कमेंट केलो। जे कोणें पळय कमेंट वाचल्या पळय न्हू तांकां खबर आसतलें कितें जालें तें। सो फर्स्ट थिंग म्हळ्यार तुमकां हांव सांगपाक सोदता की म्हाका न्ही कोणाचें म्हळ्यार अशें करून ना अशें करून कोण नेगेटीव कमेंट करता पळय तांकां म्हाका न्ही अशें करून हायलायट करपाचें ना तांकां फेमस करपाचें ना कांयच करपाचें ना। तांकां वन कायंड ऑफ फेमस जावपाचें तेंच्या नांवां जी आसा पळय न्हू ती सगळ्या युट्यूबरान तांकां घेतलेली जाय। सो ताका लागून न्ही ती प्रत्येक युट्यूबर जे आसा पळय न्हू तेंच्या कमेंट बॉक्सान वचून अशें करून नेगेटीव कमेंट करता। अशें ना की म्हाज्या चॅनलाचेर कितें जाता तेच म्हाका कळटा जावं म्हाजे हेजेर कमेंट्स येता व्हिडिओचेर तेच हांव वाचता अशें ना। हांव एक युट्यूबर ते जालें तेज्या भायर हांवूय बी तुमचे भशेन सादें सुदें मनीस हांवूय बीन एक 4 युट्यूबर जे आसा पळय तेंचे व्हिडिओज पळयता। व्हिडिओ पळयलो म्हणटकीर सकयल तेंचे कमेंट जे आसा पळय ते बी हायलायट जाता ते बी रीड करता आनी हांवें पळयलां 1-2 मनीस अशे आहा जे एवरी टायम तोंड उगडटा पळय न्हू कमेंट बॉक्सान येवन तेन्ना नेगेटिव्हच उलयता। म्हाज्याच न्ही आनी बाकीचे जे युट्यूबर्स आसा पळय तेंच्या कमेंट बॉक्सान वचून बी फक्त नेगेटिव्हच वतून येतात। सो हांवें पळयलां अशें आनी मागीर एकदां अशें करून नेगेटीव कमेंट करप आनी मागीर कितें म्हणप खबर आसा नेगेटीव कमेंट बरोवन जालें की सकयल बरोवप हय तूं आतां हो म्हाजो कमेंट आसा पळय न्हू डिलीट करतलें। ऑब्वियसली तुजी नेगेटिविटी जी आसा पळय ती म्हाका म्हाज्या कमेंट बॉक्सान म्हाज्या चॅनलाचेर दवरुपाचीच ना जाल्यार कित्याक हांव दवरतलें। हांव तुजें परमिशन थोडी ना घेवपाक येयला तूं तुजें तोंड उगडटा म्हणून तुका टायप करपाक कळटा म्हणून तुका जाय तें तुमी टायप करतलीं नाका नाका आशिल्लें उलयतलीं आनी हांव तुमकां दिसता की हांव तुमचे कमेंट जे आसा तशेंच सजोवन दवरतलें म्हणून म्हाका म्हाज्या युट्यूबाचेर म्हाका म्हाज्या व्हिडिओच्या सकयल नेगेटिविटी ही मातशी सुद्दां नाका। हांव नेगेटीव कमेंट्सा बद्दल सुद्दां उलयना ते मनीस तुमचे नेगेटीव कमेंट्स कित्याक दवरतले। सो हांव दवरिना मागीर एकदां असं कितें नेगेटीव कमेंट केलं की तो डिलीट बी केलं मागीर परत रिटर्न कमेंट करप। एकदां असं नेगेटीव कितें उलयलें कमेंट डिलीट केलं की नेक्स्ट डे परत नेक्स्ट व्हिडिओचेर कमेंट करप हय आमी कितें खरें उलयता तें तुमकां लागता म्हणून तुमी आमचे कमेंट डिलीट करता। अरे बाबा तुमी कितें उलयता तें पयलीं चिंतात। एक बायल मनीस दुसऱ्या बायल मनशा खातीर अशें कितें उलयता तुमी चिंतला केन्ना। हांवें जर सेम लँग्वेजीन सेम कमेंट जर तुमी म्हाज्या खातीर टायप करता जावं बाकीच्या कोणाच्या युट्यूबरा खातीर टायप करता तो जर तुमकां कमेंट केलो तसोच तुमच्या बद्दल जर सेम आमी उलयलें तुमकां बरें दिसतलें। तुमी आमची इज्जत पिनून अशी करून हातीन दवरतली सारकें न्ही। जे कितें तुमकां तुमच्या बद्दल कोणें उलयल्लें नाका तें तुमी लोकां बद्दल कशें उलोवपाक शकता। कितेंय बारीक सुद्दां एक गोश्ट केली न्ही जाल्यार तुमकां कित्याक दुखता राग येता म्हाका असल्या मनशाचो। हांव खरेंच तर कितलो टायम जालो पाशेस काडटा की ना म्हाका नेगेटीव कमेंट आसा पळय तांकां रिप्लाय करपाचेच ना म्हणून बट असो एक टायम येता न्ही तेन्ना अशें दिसता ना म्हाका खरेंच तर तकली जी आसा पळय ती फ्री करपाचें म्हाका हितूंतल्यान भायर सरपाचें आसा खरेंच अशें म्हणून आनी 1-2दा जर अशें करून इग्नोर केलें आनी तांकां हय बाबा आपल्याक इग्नोर करता तें अशें म्हणून कळबी ना तुमच्या हांव कमेंट्सां लायक करता ना तुमच्या हांव कमेंट्स दवरून घेता ना तुमच्या कमेंट्सांक रिप्लाय करता स्टील तुमकां इग्नोर करता म्हणून कळना। इग्नोर केलें कळ्ळें न्ही तुमकां इतलो तरी आपलो मातसो स्वताचो सेल्फ रिस्पेक्ट दवरून घे। दुसऱ्यांक एक रिस्पेक्ट दिना तर दिना तुमचो तरी सेल्फ रिस्पेक्ट टिकोवन दवरात। पयर आनी म्हाका कोणें एक कमेंट केला
अशें म्हणना की चल नेगेटिव्ह कमेंट असं म्हणा, बट तुम्ही चिंतात आता हांव हे कमेंटाक नेगेटिव्ह म्हणू काय पॉझिटिव्ह म्हणू ते तुम्ही सांगात म्हाका. आता हांव खंयच्या भशेन घेऊ. हांवें न्ही तो पॉझिटिव्ह वेन घेवपाचो ट्राय केलो, बट म्हाजे कडेन जमना. एवरी टायम जेन्ना प्रेशर करूं कोणी कितें उलयलें न्हू, एक तर हांव इग्नोर करता. सेकंड थिंग म्हटल्यार हांव ते इन अ पॉझिटिव्ह वे घेवपाची ट्राय करता की हय म्हाका हितूंतल्यान कितें तरी शिकपाक मेळटा. हय म्हाजी मिस्टेक दाखयली, तेणें कशेंय उलोवं कितेंय वर्ड यूज करूं, बट हय ती चूक हांवें केली न्हू, हांव ती नेक्स्ट टायम इम्प्रूव करतलें. हांव हेजेर काम करता अशे रितीन ते कमेंट जे आसा पळय ते घेता. बट हे खेपी तो कमेंट जो आसा पळय तो म्हाका खूब ऑड असो दिसलो. ज्या दिसा पळय हांव नॉर्थ गोवा गेल्लें, आमचें एनिवर्सरी आशिल्लें, नेक्स्ट डे जेन्ना आमी नॉर्थ गोवा गेल्ली पळय त्या दिसा आमी ओल्ड गोवा गेल्ली. हांव ओल्ड गोवा गेले, हांव मानता की 3 तारखेक फेस्ट जालें आनीक ऑलमोस्ट म्हयन्या नंतर हांव गेलें. बट खंय केन्ना वचपाक जाय, कशे रितीन वचपाक जाय, कित्याक लागून वचपाक जाय, खंयच्या टायमार वचपाक जाय, हे परमिशन हांवें कोणा कडल्यान घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसना. म्हाका जे कडेन जे केन्ना वचपाचें मन येता तेन्ना हांव वतलें. सो म्हाका एका व्हिवरान कमेंट केला. सो अशें म्हणून कमेंट केला की हय तूं आतां येयला, जेन्ना पळय येवपाचें आसलेलें पळय म्हयनोभर तेन्ना तूं येयलें ना. अख्ख्या जगातलो संवसारांतलो लोक येवन गेलो तेन्ना तूं येयलें ना. आतां येयला तूं भायर भायर सगळ्याक भोंवता, आउट ऑफ गोवा तूं सगळ्याक ट्रॅव्हल करता, हांगा येवपाक तुज्यान जालें ना. तुवें म्हाका सांगपाक जाय की आतां येवप ना येवप मागीर येवप. म्हाजी मर्जी केन्ना येवपाक जाय. आनी इवन ते मुमेंटाक म्हळ्यार जेन्ना हांव थंय गेल्लें पळय तेन्ना हांवें थंयच बसून हांवें देवा फुड्यांकूच थंय बसून शूट केलें. तेन्ना सांगलें की म्हाका इतले पयसुल्यान येवप पॉसिबल जायना, की म्हाका येवपाकूच मेळना. आनी इतले पयसुल्यान म्हळ्यार आमी कारवारच्यान ओल्ड गोवा ट्रॅव्हल करप म्हळ्यार लागीं डिस्टन्स ना, खूब पयस जाता. अशें बी ना की चल आयज सकाळ फुडें हेणें उठलें ना, आयज आपल्याक काम ना पूण वचना अशें म्हळ्यार चल या आमी अशें म्हणून उठून येवूं शकना. घरा कडले बी खुबशे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ज्यो फुलफील करपाक पडटा. इतले पयस ट्रॅव्हल करून वता म्हणटा कितें तरी प्लॅन करून कितें तरी चिंतून आमकां भायर सरचें पडटा. सो अशें करून पॉसिबल जालेंच ना. आनी हांवें बीन तेन्ना इतली गर्दी लायनीक उबें रावप म्हाज्यान जायना वताक कशेंच. तुमकां तर खबर आसा म्हाका हांव वताक गेली म्हाजी स्कीन जी आसा पळय ती रोखडी रिएक्ट करता. म्हाका वताक म्हळ्यार म्हाजे जे डर्मटॉलॉजिस्ट बीन आसा पळय न्हू, जेंचे कडेन हांव वता तेणें म्हाका सांगलां वताक जितलें एवॉयड करपाक शकता तितलें कर. सो ताका लागून हांव अशें करून खंय रश आसता वताक बीन अशें भोंवपाक पडटा पळय थंय हांव मोस्टली वचना. सो तशेंच जालें आनी हांव तेन्ना पावलें ना. मागीर जेन्ना आमी नॉर्थाक वतालीं पळय तेन्ना आमी प्लॅन केलो की आमी नॉर्थाक या थोडोसो टायम काडून आमी ओल्ड गोवा वचून येवया अशें म्हणून. आनी आमी वचून बी येयलीं. सो जाल्यार बी थोड्यांक प्रॉब्लम की तूं इतले लेट कित्याक येयला, तेन्ना फेस्ताच्या टायमार कित्याक येयलें ना. अरे देव फेस्ताच्या टायमारूच पावता, मागीर फेस्त जावन गेले जाल्यार देव पावना. सांगात पळोवया तुमी. वयल्यान मागीर सकयल हांणी कितें तरी कमेंट केला की तो आपलो बिलीव तो तुका जर बिलीव करपाचें आसा ह्या देवांक भितर तशें जाती धर्म हे ते म्हाका तितून कांयच पडलेलें ना. तूं खंयचे जातीचो असो खंयच्या धर्माचो असो देव तो देव सगळ्या देवाक. हिंदूचे देवूळ दिसले जाल्यारूय बीन हांव पांय पडटा. खंय चर्च इगर्ज कितें दिसलें जाल्यार बी हांव पांय पडटा. इवन मुस्लिमाचे सुद्दां दिसलें जाल्यार बी हांव अशें करून पांय पडटा. सगळे देव सारके. मनीस भेदभाव करता म्हणून देवान केलें ना. हांव सगळ्या देवांक सारकेंच तितलेंच मानता. मागीर सो त्या टायमार हांवें ताका तेन्ना रिप्लाय केलो की म्हाका प्रूव करपाचें ना की हांव खंयच्या देवाक बिलीव करता. हांव ज्या देवाक मानता ते मनांतल्यान मारता आनी म्हाका तितलेंच पुरो अशें म्हणून. सो सांगपाचो इतलो हेतू इतलोच की लोकांक कितें केलें न्ही जाल्यार बी प्रॉब्लेम. जेन्ना हांव पळय ओल्ड गोवा फेस्ताक वचून आशिल्लें पळय न्हू तेन्ना म्हाका कोणी तरी एक सिंपल असो कमेंट केलो की तूं फेस्ताक वचूना. खूब युट्यूबर्सान बी व्हिडिओ घातल्या, तुजो व्हिडिओ येयलो ना अशें म्हणून विचारता अशें म्हणून सिंपल लँग्वेजीन तेणें म्हाका क्वेश्चन केलो. हांवें म्हटलें ना हांव वचूना, म्हाका इतले पयस वचपाक मेळूना, वयतलें हांव अशें म्हणून हांवें रिटर्न त्या कमेंटाक रिप्लाय केलो. जाल्यार म्हाज्या कमेंटाक आनी एकल्यान रिप्लाय केला ना ते आमच्या देवाक मानना, ते तेंच्याच देवाक मानता. अरे तुका कशें कळ्ळें हांव खंयच्या देवाक मानता. सो ते रिलिजियस कमेंट हे ते घेवन म्हाका न्ही तो सगळो सीन क्रिएट करपाचो ना. ज्या देवाक हांव मानता ते मानता. सगळे देवूच सारके. आमचो देव तुमचो देव असो ना, कोणाचोच असं ना की पर्सनल देव असो ना. देव सगळ्यांचोच आसा. आपल्या मनाक आसा जाल्यार मानपाचें, आपल्याक खंय वचपाक दिसता जाल्यार वचपाचें. तो मनीस गेलो हो मनीस गेलो तसलें ना. आनीक मेन म्हटल्यार आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार न्ही प्लीज ते कंपॅरिजन करपाचें बंद करात. ना ते ह्या युट्यूबरान हांगा वचून व्हिडिओ केला, त्या युट्यूबरान थंय वचून व्हिडिओ केला ना, हो युट्यूबर रेसिपीज दाखयता, हे युट्यूबरान कितें आपले हे कलेक्शन दाखयलें, तुवें कितें दाखोवना, तूं कित्याक वचूना, तूं कित्याक करना. अरे तेका जें कितें दाखोवपाचें आसा तें तेका दाखोवनी न्ही. तुमी म्हाजे कडल्यान सेम एक्सपेक्टेशन कित्याक दवरता.
मागीर जर तर तेणी रेसिपी दाखयलो, हांवें जर रेसिपी दाखोवपाक लागल्यार तुमीच म्हणटले मागीर की ना तो युट्यूबर दाखयता, तू तेका फॉलो करता, तू तेका कॉपी करता म्हणून तुमीच मागीर कमेंट करता न्ही ते परत. आनी तुमकां 2-3 वेगळ्या वेगळ्या चॅनलाचेर सेम कंटेंट कित्याक पळोवपाक जाय. जो युट्यूबर आपल्याक कितें पॉसिबल जाता, आपल्या लायफान कितें घडटा तें दाखयता न्ही, तेजे तुम्ही पळयात आनी खुश रावात. म्हाज्या लायफान कितें जाता, म्हाका कितें दाखोवपाक जाय, हांवें कितें रांदलें, कितें शिजयलें तें हांव दाखयतां. तेणे आनी हांवें सेम कंटेंट दाखोवपाक जाय अशें म्हणून कितें आसा. आनी इफ सपोज दाखयलो ते युट्यूबरान आनी हांवें, आमी दोगांनी जर सेम कंटेंट दाखयलो जाल्यार तुमकां एकूच कंटेंट 2-2 वेगळे वेगळे चॅनलाचेर पळोवपाक बेजार येवचो ना? सांगा पळोवया. कित्याक तुमी एक्सपेक्टेशन दवरता की ना हे युट्यूबरान अशें केलें, हेजे कडल्यान शीक, ते युट्यूबरान तशें केलें तेजे कडल्यान शीक. ना म्हाका शिकपाचें, म्हाज्या लायफान कितें जाता, हांव कशें आसा तें रियल आनी ओरिजिनलूच तुमकां दिसतलें. हांव कोणाक कॉपी करून हे करून दाखोवपा, मागीर तुमीच कमेंट करता की ना त्या युट्यूबरान केल्ली तीच रेसिपी तुवें दाखयली, तू तेका कॉपी करता. हे युट्यूबर हांगा गेले म्हणून तू गेले, तू तेका फॉलो करता. मातशें कितें तरी ओरिजिनल दाखयता तें बी पळयात न्ही. तेजे कंटेंट वेगळे, तेजी लायफ वेगळी, तेजी लायफस्टायल वेगळी, सो तेजे कडेन तो कंटेंट आसा. म्हाजे लायफ वेगळी, म्हाजी लायफस्टायल वेगळी, सो म्हाजे कडेन हो कंटेंट आसा. सो जें कितें हांव दाखयता तें पळयात. तुमी आवडटा जाल्यार तुमी पळयात न्ही, तेजें आवडटा जाल्यार तेजें पळयात. तितून कांय ना, कोणाक कंपल्सरी ना. नेक्स्ट थिंग म्हटल्यार जी मेन गोश्ट म्हाका उलोवपाची आसा ती म्हटल्यार की पळयात, तुमकां जर कितें आसा बरे भशेन सांगात. हांव एवरी टायम सांगता, तुमकां जर कितें सांगपाचें, हांव जर खंय चुकलें, रेसिपी म्हणा, कितें दाखोवपाक, कसलें ट्रेडिशन ऑथेंटीक कितें दाखयता, जर चुकलें तुमी बरे भशेन सांगात. हांव एवरी टायम जेन्ना पळय तुमकां म्हणटा पळय तुमी कमेंट करून सांगात म्हणून, तेन्ना बरे भशेन हो वर्ड जो आसा पळय तो यूज करता. तुमी बरे भशेन कमेंट करून सांगात, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. बट थोडे लोक अशे आसा जेंकां न्ही खरेंच इतलो म्हळ्यार आपूण जें कितें उलयता पळय तांकां खबर आसा आपूण रॉंग करता म्हणून, सो तेका लागून तांकां फेक आयडी म्हणून जो आसा पळय न्हू तेजी गरज पडटा. तुमकां जर खरेंच तुमी उलयता तें सारकें दिसता आनी तुमी जर रायट टॉपिकाचेर उलयता हेजी जर तुमकां गॅरंटी आसा न्ही जाल्यार तुमकां फेक आयडीची कित्याक गरज आसा? तुमकां तुमची आयडेंटिटी जी आसा पळय ती लिपोवपाची कसली गरज आसा? तुमीच सांगात. गरज आसा कितें आयडेंटिटी आपली लिपोवपाची? आपली आयडेंटिटी लिपयतात, एक फेक आयडी क्रिएट करप, तेजे वयल्यान नेगेटिव्ह कमेंट करप, कित्याक लागून तुमकां भंय दिसता आपल्या मनान जें कितें आसा तें उलोवपाक. आनी थोडे लोक अशे आसा, थोडे लोक म्हळ्यार हांव अशें म्हणना की म्हाजे व्हिवर, म्हाजे युट्यूब फॅमिली अशें म्हणना. जे पळय कोण अशे थोडे आसा, खरें सारकें सांगता तुमकां, जे लागींचे लोक आसा, जे लागींचे लोक इन सेन्स तुमी आतां समजून घेया लागींचे लोक म्हणल्यार तुमकां जर कितें उलोवपाचें आसा, तुमकां जर दिसता कितें उलोवपाचें न्ही, तुमी म्हाज्या तोंडार सांगा. म्हाजें घरदार खंय आसा तुमकां खबर आसा, हांव खंय रावता तुमकां खबर आसा. तोंडार उलयात, कापस्तालीन उलयात. तुमी जर उलयता तें तुमकां सारकें दिसतलें. दुसऱ्या तिसऱ्या मनशा थ्रू म्हाजे कडेन हें पावयनाका. म्हाजे व्हिडिओ पळयतात, हांव खंय गेलें कितें केलें आनी 2-3 लोकां थ्रू म्हाजे कडेन एक मनीस धरप, मिडलमॅन, आनी तेका सांगप हे ना अशें अशें करता तूं सांग आं तेका आपूण उलयतालें म्हणून सांग आं म्हणून. त्या मनशा कडल्यान तुमकां कित्याक सांगून धाडपाक जाय आपूण उलयतालें म्हणून सांग म्हणून? तुमकां भंय दिसता म्हाजे तोंडार उलोवपाक, म्हाजे तोंडार सांगपाक? म्हाजे व्हिडिओ थ्रू बी सांगपाचें कारण हेंच की तुमी म्हाजे व्हिडिओ पळयता आनी व्हिडिओक जें कितें तुमकां वायट दिसता तुमी डायरेक्टली कमेंट करा, म्हाजे तोंडार सांगात. तुमकां जर भंय दिसता तुमी कमेंट करा, फेक आयडी करनासतना. तिसऱ्या मनशा थ्रू म्हाजे कडेन रिपोर्ट पावपाची गरज ना, कळ्ळें न्ही? तुमकां म्हाजो अशें दिसता आसतलें लायफ अपडेट मेळटा, खंय वयता तें आमकां खबर आसा. बट एक याद दवरात, कोणीय युट्यूबर जावं, हांव जावं बाकीचे कोणीय युट्यूबर, जितले पळय लोकां मेरेन पावोवपाक जाय न्हू तितलेच पावयतात, कळ्ळें न्ही? जितले पळय लोकां मेरेन पावोवपाक जाय, आपलें लायफ जितलें ओपन करपाक जाय पळय तितलेंच करता, तेज्या वयर कोण करना. सगळ्याले पर्सनल लायफ हें आसता, जशें तुमचें पर्सनल लायफ आसा पळय तशें आमचें बी पर्सनल लायफ आसा. आनी थोडीं जाणां कमेंट करता आसतना बी अशें करतात, म्हळ्यार अशें कमेंट करून जालो की ना मागीर सकयल बरोवप. आमकां रायट आसा तुका विचारपाक कित्याक तूं सोशल मिडियाचेर आहा. अरे बाबा, हांव सोशल मिडियाचेर आसा, म्हाजें पर्सनल लायफ तुज्या मुखार दवरना, जावं म्हाजें अख्खें हें हांवें तुका रिणाक घातलें ना. तुमकां रायट ना म्हाका अशें करून नेगेटीव उलोवपाक. कोणी रायट दिलो तुमकां अशें करून? म्हाकाच न्ही, खंयचेच युट्यूबराक नेगेटीव उलोवपाचो तुमकां रायट कोणें दिलो? सोशल मिडियाचेर आसा म्हणून तुमी कितेंय उलयतले? तुमी बी सोशल मिडियाचेर आहा, तुमी बी वेगवेगळे सोशल प्लॅटफॉर्म जे आसा पळय न्हू थंय अपडेटेड रावतात. तुमी तुमच्या थंय त्या आयडीचेर येवन आमी वेगळे कमेंट केले नेगेटीव म्हणून जाता, मागीर म्हणपाचें की ना तुमी सोशल मिडियाचेर आसा म्हणून आमी उलयता म्हणून. तो बी कायंड ऑफ सोशल मिडियाच.
कोणे कोणाक अशें करून नेगेटिव्ह उलोवपाचो रायट दिलना. म्हाका जा बाकीच्या खंयच्या युट्यूबराक अशें करून नेगेटिव्ह उलयनाकात. पयलीं एकदां चिंतून पळयात. एक दीस तुमी मोबायल उखलात, तुमी शूट करात दिसभर आणि पळयात. यूट्यूब चॅनल करपाचो सोडात, हांव चॅनला बद्दल उलयत ना. यूट्यूब पॉलिसीज आणि ते सगळे जे क्रायटेरिया आसा ते सगळे सोडात. फक्त एकूच दीस असो करून मोबायल उखलियात आणि फूल डे जो आसा पळय तो शूट करपाची ट्राय करात. एक दीस एक एडिटींग ॲप डावनलोड करात आणि ट्राय कर व्हिडिओ एडिट करपाचे. मागीर कळटलें की आमी डेली कितले उठा बश्यो काडटात. फूल डे व्हिडिओ शूट कर, एडिटिंग कर, तुमचे कमेंट्स रिप्लाय कर. जी तुम्ही नेगेटिव्ह कमेंट करता तितूंतल्यान भायर सरपाक आमकां कशे पाशेस लागता, कितें लिपोवप, कितें दाखोवप, कशें उलोवप, कितले पाशेस काडप. यूट्यूब पॉलिसीज म्हण आहा, क्रायटेरियाज म्हण आहा, हे म्हण आहा, ते म्हण आहा, सगळें आसा. एक दीस केन्ना ट्राय करून पळयतली तुमी. जे आमी एक 15-20 मिनटाचे व्हिडिओ दाखयतात ते तुमकां दिसता, तेजे फाटले एफर्ट्स तुमकां दिसना. वयल्यान मागीर म्हणटा हय आमी व्हिडिओ पळयता म्हणून तुमी जोडटात. अरे तुम्ही व्हिडिओ पळयता म्हणून जोडटा सारखे, बट तेजे फाटले आमचे एफर्ट्स बी तुमकां कळपाक जाय न्ही. गरज ना न्ही. अशें म्हणना की एवरी टायम एवरी मनीस वायट उलयता अशें म्हणा, बट काही अशे तुमचे एकदां असो कमेंट आसा जो मायंडार हिट जाता. खूबदां ट्राय करता की ओके चल, बट आतां वर्स 1.5 वर्स जाले सगळे इग्नोर करून एक बीन हांवें व्हिडिओ करूं ना नेगेटिव्ह कमेंट्साचे. सगळे इग्नोर करत आहे. तुमकां बी म्हणटाली इग्नोर कर, बट खंय तरी मनशाचो ट्रिगर पॉयंट जो आसा पळय तो हिट जाताच. तुमचोय बी जाता आसतलो. आतां हांवें जो आयज हो व्हिडिओ केला पळय तेचेर खूब जाणांक बी हानी अशें दिसतलें हय कित्याक उलोवपाक जाय, हें करपाक जाय, तें करपाक जाय. सोशल मिडियाचेर आसा आमी, आमचे सोशल लायफ जे आसा पळय ते वेगळे आसा, पर्सनल लायफ जे आसा पळय ते वेगळे आसा. तुम्ही बीन जे पण आमी लायफ सॉर्ट केला पळय सोशल लायफ आनी पर्सनल लायफ म्हणून प्रत्येक युट्यूबरान ताका रिस्पेक्ट दिया. सोशल लायफ जे आसा पळय तेच तुमचे मेरेन दवरता. जर तर तुमकां बरें कमेंट करपाचें ना करनाकात. हांव म्हणना की तुमी बरेच कमेंट करा, बट अशें करून वायट उलयनाकात. जर तर कितें सांगपाचें जाल्यार बरे भशेन सांगा, बरे भशेन उलया. बट अशें करून वांकडें उलयलें न्ही जाल्यार वांकडो रिप्लाय बी मेळटलो. एक ना एक दीस. अशें ना की तुमी एवरी टायम उलयता आमी एवरी टायम रिप्लाय करता अशें ना. तुमकां नेगेटिव्ह रिप्लाय करपाचो ना म्हणून तुमचो कमेंट डिलीट केल्यार बी तुमकां राग येता. तुमी अशें चिंतना बाबा हय आपल्यान रॉंग उलयल्लें म्हणून. अरे हांव सांगना तुमी जो म्हाज्या व्हिडिओचेर कमेंट करता पळय हांव सांगना की तुमी रॉंग उलयलें म्हणून. बाकीचे जे व्ह्युअर्स आसा ते तुमकां सांगता की अशें कितें उलयता अशें तशें म्हणून ते सांगता. एटलिस्ट हांव एक रॉंग उलयता, म्हाका कितें उलयलें म्हणून हांव म्हणटा. ते कित्याक उलयता ते तरी चिंतात. प्रत्येकाचे आपले लायफ आसता. आपल्याक ते कशें एन्जॉय करपाक जाय, खंय वचपाक जाय, कितें खावपाक जाय, कशें घालपाक जाय, कशें भोंवपाक जाय सगळ्यांक खबर आसा. कोण इतलो ल्हान भुरगो ना, सगळीं मॅच्युअर्ड आसा. आपले डिसिजन आपूण घेवंक शकता. बेश्टेच लोकांक पळोवन जलसी जावप, हें करप तें करप करनाका. खरेंच तर न्ही हांव खूबदां अशें करून एवॉयड करता. म्हाका उलोवपाचेंच आसना. बट आयज म्हजो ट्रिगर पॉयंट असो हिट जालो ना म्हाका आत्ताच्या आतां उलोवपाक जाय, आत्ताच्या आतां हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करपाक जाय अशें दिसलें. म्हणून म्हटलें चल आयज हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करया अशें म्हणून. खरेंच तर कांयच उलोवन बी कांयच फायदो ना अशें बी दिसता एकदां. कित्याक खबर आसा जो मनीस समजोवपाचो आसा पळय तो एका उतरान समजता, 10 खेपी सांगपाक पडना. आय थिंक 1 वर्सभर पयलीं हांवें सेम अशें करून नेगेटिव्ह कमेंटाचेर जो आसा पळय तो व्हिडिओ केला. 1 वर्स मायज जालें आसतलें आनी आतां परत म्हाका सेम व्हिडिओ जो आसा पळय म्हळ्यार अशें करून नेगेटिव्ह कमेंट तेजेर व्हिडिओ जो आसा पळय तो परत करपाक पडलो. खबर ना कित्याक इतल्या लोकांक अशें परत सांगपाक पडटा, कित्याक इतलो इमॅच्युअर्ड लोक बिहेव करता थोडो लोक जो आसा तो. कांय ना सोडून दिवपाचें. बट समटायम्स अशें आसता की सदांच सोडून दिवन बी उपयोग आसना, केन्ना ना केन्ना उलोवचेंच पडटा अशें करून. सो हांवें म्हाज्या भशेन समजोवपाची, हांवें म्हाज्या भशेन सांगपाची ट्राय केल्या. बरे भशेन सांगल्यार हे लोकांक भाशा कळना न्ही, सो तुमच्या लँग्वेजीन हांवें तुमकां सांगपाची ट्राय केला. होप करता की तुमी समजली आसतली म्हणून. इफ सपोज जर तुमी समजना न्ही हेज्या वर्स लँग्वेजीन म्हाका तुमकां समजोवपाचें ना. कळना अशें न्ही, हेज्या वर्स लँग्वेजीन बी समजोवपाक कळटा, पण म्हाका समजोवपाचेंच ना तुमकां हेज्या वर्स लँग्वेजीन. सो तुमचे तुमी पळोवन घेवपाचें. हांव आनी कांयच हे हितून ना ह्या. सो चलात तर आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच न्ही बरो भशेन दुसरो म्हाजो जे रेग्युलर व्हिडिओज आसा पळय न्हू ते घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. आणि जे कोण म्हाजे रेग्युलर व्ह्युअर्स आसा जे म्हाका बरे कमेंट करता, जे म्हाका इन अ पॉझिटिव्ह वे घेतात तेंच्या खातीर सांगता. हे जे आसा पळय न्हू जेका आमी ह्या लायनीर दवरिता तेंकां न्ही
जे कोण म्हजे रेग्युलर व्ह्यूवर्स आनी बरे यूट्यूब फॅमिली हा त्यांच्या खातीर म्हणटा, जर तर हांवें कितें एक खंयचो रॉंग वर्ड उलयलो, रॉंग सेंटेंस उलयलो, तुमकां जर हर्ट जाल्यार, वायट दिसलें जाल्यार सॉरी. बट ह्या लोकांक न्ही हीच भाशा कळटा, तांकां तेंची भाशेन जेन्ना म्हळ्यार समजना पळय तेन्ना म्हळ्यार तांकां समजना. सो ताका लागून म्हाका अशे रितीन व्हिडिओ जो आसा पळय तो करपाक पडलो. होप करता की तुमी म्हाका अंडरस्टँड जाले आसतली म्हणून. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.